नमस्कार. म्हादय प्रश्नाचेर आज आमी डिबेट घेतात. सडेतोड नायक कार्यावळींत ही एक महत्वाची अशी डिबेट अशें आमी मानतात. आमी मानतात म्हळ्यार पत्रकार मानतात, मिडिया मानतात. सतत वर्तमानपत्रांनी मिडियाचेर म्हादय प्रश्नाचेर जनजागृती करपाचो प्रयत्न जाता. खरेपणी पळोवंक गेल्यार म्हादय प्रश्नाचेर पत्रकार आनी मिडिया सतत धोल वाजयत आसात, पूण खरोच ताजो परिणाम सरकाराचेर जाता, खरोच ताजो परिणाम लोकांचेर जाता. एजिटेशन मागीर कित्याक मुखार वचना, एजिटेशनान भितर एक उजो कित्याक निर्माण जायना. वर्तमानपत्रांनी किंवा मिडियान ताका कितली जरी फूक मारली हो उजो कित्याक पेटना. आनी सरकाराचे पळय ज्या पद्दतीन सरकार डिफेन्सिवान वचपाक जाय आशिल्लो, सरकारूय ताची दखल घेना. ह्याच विशयाचेर आमी आज चर्चा करूंक हांगा जमिल्ले आसात. आनी आमचे मदीं दोन मानिस्त आसात. आमचे मदीं आसा ॲडवोकेट यतीश बाब नायक, जे BJPचे एक महत्वाचे कार्यकर्ते. आनी आमचे मदीं आहा महेश मामराव, जो सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचे ते एक महत्वाचे नेते. हांव पयलीं महेश बाब तुजे कडेन येता. तूं सेव म्हादय मुवमेंट चलयता ताका एक 2-3 म्हयने जाले. सरकारान सतत ह्या मुवमेंटाक अक्षरशा खिजगणटीन घेवन अक्षरशा तुमकां किकोत करनासतना उडयल्यात. कारण सरकार जाणा की लोक कशेच उठपाचे नात, लोकांक पडून वचना हो प्रश्न. दुसऱ्या अर्दान सतत एका अर्दान DPR मान्य केलो, दुसऱ्या अर्दान भाजपाचे केंद्रीय फुडारी सतत सांगतात कर्नाटकाक अक्षरशा म्हादय दिवन उडयल्या. अशी परिस्थिती आसा. तरी आसतना तुमच्या आंदोलनाक नेट कित्याक येना? आयची म्हादय संदर्भातली तुमची भुमिका कितें आसा? राजू बाब, आमचें आंदोलन जें आसा सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट, हें सादारणशें 2019 तशें आमी एग्रेसिवली सुरू केलें. आनी गेली 25 ते 30 वर्सां म्हादयचो इश्यू हो कोर्टान आसा. पण पयल्या फावट रस्त्यार जे आयले ते आमच्याच सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाच्या पुढाकारान 1 नोव्हेंबर सगळे लोक जे आसात लायक मायंडेड आनी तांकां दिसता की म्हादय ही लायफलायन आसा आनी जांकां हो विशय तितलो खबर नाशिल्लो, पण आमी जागृताय करून जेन्ना 1 नोव्हेंबराक आमी रास्ता रोको केलो, चक्का जाम केलो, मांडवी ब्रीज आनी अटल सेतूवर ब्लॉक, पयल्या फावट त्या वेळार सेंट्रलाक आनी गोंयांतूय कळ्ळें की म्हादयचो विशय कितें आसा आनी कितलो गंभीर आसा तो. ताच्या नंतर आमी आतां जेन्ना DPR जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान वेन द मॅटर इज सब ज्युडिस आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट DPR अप्रूव करता, आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर सुप्रीम कोर्टान जेन्ना केस आसतना अशें जेन्ना भायल्या भायर जेन्ना तुमी अप्रूव करता, तेन्ना आमी 30 डिसेंबर 2022 आमी कॉल दिलो की आमी हाजेर आंदोलन छेडटले परतें म्हणून. आनी तशी आमी 16 जानेवारीक आमी ओपिनियन पोल दिसा सभाय आपयली. आतां ह्या वेळार आमचें अशें म्हणणें आशिल्लें की त्या वेळार सगळे म्हणजे ऑल पॉलिटिकल अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज शूड कम टुगेदर फॉर म्हादय. गोंयचें सरकार जें आसा तो कॉम्प्रमायज जालें हें लक्षांत आयलें, पण ताका एक बळकटी मेळची. आमचे खंयच्याच सरकारा विरोधान अशें नाशिल्लें, पण ताका एक बळकटी मेळची. आमच्या मुख्यमंत्र्याकूय मातशें बळ मेळचें ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक डॉ प्रमोद सावंताक. म्हणून सगळ्यांक आमी म्हणलें की येस, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस लायन शूड कम फॉर म्हादय, कारण इट इज अ लायफ लायन. प्रश्न गोंयचे आणि अस्तित्वाचो प्रश्न आसा, ताका लागून सगळ्यांनी येवचें. पूण भारतीय जनता पार्टी आयली ना त्या हाका. आनी सगळ्यो पॉलिटिकल आमी थंय खुर्च्यो सुद्दां घालून दवरिल्ल्यो, पण त्या हाका ते पावले ना. आमी पर्सनली काही हांकां अप्रोचूय केल्ले की तांच्यांनी येवचें म्हणून. तेन्ना तांकां वेगवेगळ्या पद्दतीन हाची झळ बशिल्ली आसा. तुमकां 2019 हांव परती गजाल याद करून दिता. जेन्ना आमी रास्ता रोको करतले म्हणून सांगलें पळय, त्या वेळार 1 नोव्हेंबराक आमी म्हणिल्लें आनी 31 ऑक्टोबराक 2019 मुख्यमंत्र्यान सांजचें जाहीर केलें की 4 नोव्हेंबराक आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन दिल्ली वतलो हाका मेळपाक, प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक. दॅट वॉज अ प्रेशर बिल्ड बाय आमचें ऑर्गनायझेशन किंवा लोकांचो प्रेशर रादर दॅन आमचें ऑर्गनायझेशन म्हणना पेक्षा इट इज अ पिपल्स फ्रंट जाला तो. सो लोकांचें एक दडपण त्या सरकाराचेर आयिल्लें. तशेंच आतांची 16 तारखेची जेन्ना आमी सभा घेतली ताच्या नंतर तुमकां सगळें तें म्हायती आसा, कारण आतां जस्ट 1.5 म्हयनो जाल्लो आसा. कशें ताणें परमिशनां हें केली, नाकारलें, पयलीं दिलें, मागीर ताणें रिवोक केलें. 16 तारखेक जेन्ना आमची मिटींग जावपाची 15 तारखेक तो एक हें घेता रवींद्र भवनान, आनी थंय मायनींग लीज जे कोणाक हें जालां तांच्या ते वांटप करता तो थंय, आनी थोडोसो प्रेशरायजूय करता की थंय वचप ना म्हणून. ओके, तुका महेश राव संदी मेळटली.
तूं उलयतालो तेन्ना यती सामकें भितरल्यान थंड भायल्यान दिसता तरी भितरल्यान ताका केल्लो तरी तुका कावंटर आपूण करता अशे तरेची ताजी भावना दिसताले म्हाका यतीश प्लीज आन्सर टू दीस. See, I would look at it like this. हय The people of the state are fully in a कितें म्हणटा तें in a strong faith and belief that the state government is fighting this battle of Mahadevi to the best of its ability, and we will ensure that Mahadevi, there is no injustice done to Goa. We will fight in whatever way. Just wait for a moment, let me answer. We will fight with the people of Goa, and the government under the leadership of Dr. Sawant is working in that direction. Now, first of all, while I say this, one thing is important. महादेवीचो विशय सगळ्या गोंयकारांक सामको लागचो, बिकॉज इट इज कितें म्हणटा तें लायफ लायन जरी म्हणली आमी ती डे टू डे लायफ जो आसा पळय ताका लोकांच्या हाजे कडेन कनेक्टेड गोंयची आसा. जीवनदायिनी. एग्रीकल्चर जीवनदायिनी, लायफ लायन म्हणच्या पेक्षा जीवनदायिनी म्हणलें चड इफेक्टीव आयकूंक दिसता. गोंयची माय वॉट एवर, बिकॉज सी वॉट हॅपन्स, एग्रेरियन इकॉनॉमीक ती इम्पॉर्टंट आसा, ड्रिंकींग वॉटर पर्पजाक ती इम्पॉर्टंट आसा, Exactly. ग्रावंड वॉटर टेबलाक इम्पॉर्टंट आसा, फ्रॉम फॉना फ्लोरा पर्स्पेक्टीव, बायोडायवर्सिटी पर्स्पेक्टीव इट इज इम्पॉर्टंट, फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एनवायरमेंट पर्स्पेक्टीव इट इज इम्पॉर्टंट. सो बेसिकली इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू द स्टेट. आता हय, सगळें बरोबर BJ आसा. हाचो तांकां विसर पडला. हाचो तांकां विसर See, I do पडला. not agree with कशें this जालां? sort of- कशें You जालां? complete. जेन्ना- You ना, ना, यतीश ना, बाब, ना, म्हाका एक ना, सांग. I see, we are only two of us. We are only two of us here. म्हाका यतीश No, बाब, Sahib, हांव तुका विचारता no, no, कशें we आहा? are only two नाही, of नाही, us. सगळें Let बरोबर. him speak and that this is not the way. See, he is a part of Congress party. तो आता उलयलो पळय की वरात भर आपण काँग्रेसीचो मनीस वरात तो म्हणटा पळय पॉलिटिकल हे सगळे येवना आनी कितें. देयर वॉज एन ऑल पार्टी मीटिंग कॉल्ड बाय द गव्हर्नमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर आणि ऑपोजिशन पार्टी स्टेड अवे. अरे थंय कित्याक वचपाक Let जाय me आशिल्लें? complete. तू तुम्ही थंय काँग्रेसमॅन, गेला- तू वरात सांग, आपण तुम्ही- काँग्रेसमॅन, आपण तुम्ही काँग्रेसीची DPR भूमिका मांडटा. तुम्ही तू हांगा DPR सेव गोवा, फाटीर सेव गोवा, तुम्ही- सेव माझे म्हणून येता आणि Of course, काँग्रेसीची you भूमिका are- मांडटा. it is same Madhavi, You same say you are a Madhavi. congressman I am and for you are Madhavi. speaking I am politically. for Madhavi and You say you are speaking Madhavi. politically. जेन्ना तुमचो मुख्यमंत्री म्हणटा म्हाका म्हादई फर्स्ट ऑफ ऑल तू आता इतले उलयला पळय कर्नाटकाचो निशेध कर पयलीं. कर्नाटकाचो निशेध यतीश कर. बाब, यतीश ना, बाब. ना, हे इतले उलयता पळय हे आता गव्हर्नमेंटाचेर उलयले, मुख्यमंत्र्याचेर उलयले, बीजेपीचेर उलयले, कर्नाटकाचो निशेध करना. बरं, म्हाका यतीश बाब हांव एक ताका प्रश्न विचारता. तुवें पळय आमी पळय इतलो एक्साइटमेंट कित्याक? इतलो excitement कित्याक? महेश बाब अरे, एक मिनिट object- महेश बाब एक राव रे, मिनिट तुका चान्स मेळटलो तू उलय, म्हाका यतीश उलोवनी. बाब तुवें तुजी बाजू म्हणटना जे पळय म्हादईचें पळय जें म्हत्व सांगलें न्ही तें आमी पत्रकार किंवा राजकीय हांव निरीक्षक कंप्लीट मानतात. करपाक हेवटेन अरे इट डजंट वर्क लायक So- दिस. so आमी दोगूच जाणा. so यू हॅव टू तूं- अलाव मी टू so टॉक, तूं- अदरवायज व्हॉट इज द पॉइंट? ना तुवें पळय जे म्हादईच्या संदर्भात देअरफॉर आय एम टेलिंग यू, Yes. म्हाका एक गोष्ट सांगपाक जाय. जेन्ना आता DPR अप्रूव्ह जालो कर्नाटकाचो फ्रॉम सेंट्रल वॉटर कमिशन, immediately the state government has petitioned the central water commission, central jal shakti ministry, central government, central political leadership. It has also petitioned the Supreme Court in an IA. So basically all that has to पिटिशन रे घाला तुम्ही थंय अरे, let me complete, थंय man. वचून तुम्ही अरे, let me complete. यू गो देयर एंड आस्क अरे, let me complete. There is no point in doing theatrics here. जेन्ना ऑर्डर let him speak and you please give me 5 minutes of time. जेन्ना ऑर्डर पास केली ट्रिब्युनलाची ऑर्डर First of all, when you don't know the law, this is what happens. जेन्ना चार When you गजाली- don't know the law, this is what happens. चार आता गजाली- तो उलयता पळय, बरं, it is- मग it is- ताका उलोवपाक दिवया. ना, ना, Okay. तो उलयला तूं उलय. पळय, हय. I don't blame him. Yes. I don't blame him because it is reflecting that एका मनशाक जेन्ना कायदो खबर नासता तर तो कितें कसलो उलयता. कायदो? सेंट्रल तुमकां कायदो वॉटर खबर आसा? कमिशन एक मिनिट तुमकां आयक सांगता म्हणून ना, आयक. मागीर ताका एक- म्हणून एक- आयक. एक ताका तू उलोवपाक उलयत दिवया. रावतलो जाल्यार म्हाका वाटें कितें आपयता? ओके. हे पळय लक्षात घ्या. हय ऑथॉरिटीचे मॅन्डेट कितें हे पयलीं खबर आहा. When a tribunal passes an award, the next corollary is a authority. Why it is important? ट्रायब्युनलाच्या अंतर्गत जो अवॉर्ड जाता ताज्या अंतर्गत ऑथॉरिटी जल्माक येवंक जाय. This is the imperative this. But having said that, we petitioned the center, get the authority in place. We have asked for revocation of DPR. We have gone to Supreme Court.
मॅटर इज गोइंग टू बी लिस्टेड ऑलरेडी मेन्शन झाले आसा देरफॉर आय एम सेइंग सुप्रीम जर कोर्टान अजून अरे घालूना. बाबा आयक रे सुप्रीम कोर्टान अजून आयक रे DPR तुम्ही दाखोवचें जेन्ना वता जो लास्ट मुद्दो तो म्हणटा ह्याच प्रश्नाचे सांग Then he has a right to Okay, answer, no? so after the- Therefore, I'm Yeah. saying all that the state government has to do and can do and needs to do has been done legally, and the battle will be fought with all the strength. Therefore, I'm saying जे सुप्रीम कोर्टान आम्ही मांडचे आशिल्ले ते पिटिशनाच्या अंतर्गत ऑलरेडी मांडला. When it comes to resisting the approval of DPR before the authority which has issued permission, that is also done. We have petitioned, our water resources minister has gone to the center, has petitioned before the central water resources minister. Then there is a delegation led by the chief minister which has gone to the center and petitioned again. So basically we have highlighted the issue of how this DPR why this DPR needs to be revoked. Okay. आता that is the aspiration of all the people of Goa. We are also with it. ओके जर ते DPR ताणें म्हणला की आमी कोणाक सांगना तांच्यांनी वेदर दे हॅव गोन टू द कोर्ट फॉर वेदर दे हॅव गोन टू द कोर्ट ते चॅलेंज करता ना ते बाबा विड्रॉ करा म्हणून तांच्यांनी सांगला ना. दुसरी गजाल तुमकां सांगता जेन्ना अवॉर्ड जेन्ना नोटिफाय करपा खातीर जेन्ना एप्लिकेशन फॉवर्ड केलें त्या वेळार गोंयचो आदोगाद जो आशिल्लो कावन्सील जो आशिल्लो तो ओगी बसता ताणें ऑब्जेक्ट केलें ना आनी ताणें मागीर सांगलें की आपणाक म्हज्या क्लायंटाक सांगलें करूं नाका म्हणून. सो ते करपाक जाय आशिल्लें आनी कित्या खातीर हे 2020तली गजाल 19 कितें जाता 19 हे चॅलेंज करता अवॉर्ड जो चॅलेंज हातून करतात कोर्टान करता सुप्रीम कोर्टान करता. अरे ताज्या पयलीं तुमी जे क्लॅरिफिकेशन मागलां ते क्लॅरिफिकेशनाक तुमी ताजेर तुमकां आयले काय कितें रिप्लाय ताजेर तुमकां रिप्लाय आयलो क्लॅरिफिकेशनाचो क्लॅरिफिकेशन जेन्ना अवॉर्ड जेन्ना दिलो अवॉर्ड जेन्ना ऑर्डर दिली तेन्ना क्लॅरिफिकेशन मागलें गोवा गव्हर्नमेंट The state government files. अरे बाबा when the tribunal passed the award, when the tribunal passed the award, state government has filed an appeal on the award. Maharashtra government has filed an appeal on the award. ताजे कितें जालें ऐक रे आणि कर्नाटका government has filed an appeal. बरं आता अरे ते उलोव नका. That is listed in the Supreme Court. पहिली गजाल म्हणजे ट्रिब्युनल अपॉइंट करपाक जायनाशिल्लें. आयक. आम्ही हेजे पत्रकार म्हणटा विरोध केल्लो आयक. अशे तरेची तुम्ही जेन्ना मानतात तुमची गोमटी काढून ताच्या हातान दितात आणि ते जेन्ना उदकाचो पिवपाचो प्रश्न येता तेन्ना ते डिसिजन घेतात. तो डिसिजन आतां जालो ताजे नंतर DPR जेन्ना जालो तेन्ना तुम्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ऑब्जेक्शन करपा जाय आशिल्लें म्हजे कोतान स्टेट गव्हर्मेंटाक यतीश बाब म्हाका एकच सांग अमित शाहच्या दोळ्यान दोळो दाखोवन उलोवपी असो एक तरी लिडर तुमच्या गोंयांत आसा. ऐक लक्षात घ्या कारण हांव तुका म्हणटा तुमच्या हायकमांड इज व्हेरी स्ट्रॉंग हें मान्य करपाक. आनी सध्या कर्नाटका इलेक्शन आसा कर्नाटकाच्या इलेक्शना खातीर सबंद एक एकमत आसा ह्या विशयाचेर पत्रकार आणि विचारवंतांचे की कर्नाटका इलेक्शना खातीर म्हादय अक्षरशः दिवन उडयला. ना लक्षात घ्या स्टेट गव्हर्नमेंट इज कम्प्लिटली सिरियस आणि जे पॉलिटिकल ऑथॉरिटी तुका उलोवपा दिता एक काम करा ताका उलोवंक दी आणि ताका मागीर सांग दोंडाप म्हणून मागीर हांव उलयतां. बरें तूं म्हणटा स्टेट गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस. आता जेन्ना DPR अप्रूव्ह जालो फ्रॉम सेंट्रल वॉटर कमिशन immediately state government has said that we are wanting that this be revoked. सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी घाल्ले आसा. आता आय वॉज कंप्लिटिंग दॅट आणि मदीं उलयलो जेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटाची अपील ऑन द अवॉर्ड पेंडिंग आसा सुप्रीम कोर्टान ती आर्ग्युमेंटाक येवपाची आसा. इतलें आसतना जेन्ना DPR जेन्ना अप्रूव्ह जालो तोय आमी IA म्हणून थंय फायल केल्लो आसा. सो बेसिकली वायल द अपील इज पेंडिंग ऑन द अवॉर्ड ऑन द मेन अवॉर्ड जेन्ना DPR अप्रूव्ह जालो तेन्ना आमी ऑलरेडी ते फायल केल्ले आसा एज एन IA म्हणून कितें सगळे बरोबर म्हाका एक सांग आणि कितें दॅट इज वॉट आय मेंट कायदो खबर नासता कशें उलयता. यतीश पळय आतां कायदो खबर आसप खबर पळय मुद्दम पळय कॉमन हातून सुद्दां कितले एक्टिविस्ट आसा कितले गोंयकार आसा जांणी विश्लेशण केला अभ्यास केला आनी मागीर उलयता. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान वता पळय IA घेवन
तेन्ना तूं हांवें कित्याक घालें काय म्हणटा अरे नाही पण सुप्रीम कोर्ट तुमचे लिस्ट आयकूनच आयकूनच घेना घेना. सुप्रीम कोर्टान मॅटर ऑलरेडी मेन्शन केल्लें फाटली आसा 2 वर्स जाली सुप्रीम कोर्टान mention केल्लें आसा. तुम्ही गेल्यात केस वयर येनात आणि केस वयर हाडपी आदोगादाक तुम्ही पेल्यान दवरल्या पॉलिटिकल रिजन अशे तरेचे आरोप जातात आय लुक एट इट लायक दीस लक्षात घे आणि थंय कोण आर्ग्यू करपाक उबो रावता तर समबडी एल्स नॉट द एजी ऑल्सो. जालें ना तू सांग झाले न्ही. दिस इज नॉट अ डिबेट म्हाका दिसता दिस इज नॉट अ कल्चर इन अ डिबेट ओके कल्चर इन अ डिबेट इज दॅट अदर पर्सन हॅज टू आन्सर. आमकांय बी महेश बाब आमकांय बी खूपशा प्रश्नांची जापो Ah, this is not a culture in a debate. रिप्रेझेंटिंग बीजेपी द गव्हर्नमेंट तू आता जर उलयत रावतलो जाल्यार ते हेड ऑन करपाक जाय ते म्हाका आपोवपाचो न्ही. सो यतीश बाब तुजे कडल्यान आमकां एक थाकाय दिवपी जाप जाय ती अशी Therefore I'm कितलो telling you, सिरियस म्हाका- आसा सुप्रीम कोर्टान हो फास्ट निकाल कित्याक लागना आतां पळय जे डीपीआर जे आसात पॉलिटिकल रिजन्स Political कर्नाटकाचे पळय- प्रेशर आसा डीपीआर कशे फाटल्यान We घेतले have gone to the court and asked the court to see to it that justice is done to Goa. DPR is withdrawn, rescinded, is cancelled. We have gone to the center and pleaded that this DPR is not in the interest of Goa. You please withdraw it. State government under the leadership of Dr. Sawant has petitioned every authority and every court of law. बरं यतीश बाब हांव तुका एक विचारता इतलो आणि आरोप आणि जाला- आणि आणि इतलो आरोप and जाला aspirations of the people of Goa and the aspirations of the government are in sync. बरं एक We सांग will म्हाका. not allow म्हाका Mahadev एक to सांग. अजूनपर्यंत- हांव विचारता अजूनपर्यंत- डीपीआर मान्य जावचे पयलीं हो डीपीआर आमी हाडटात हाजो कन्सल्टेशन हाजे संदर्भात सल्ला मसलत गोंयच्या लिडरां कडेन केल्ली सेंट्रल गव्हर्नमेंटान. म्हाका पळय एक सांगता तुमकां चीफ मिनिस्टरान जेन्ना DPR हें जाला तेन्ना उलयला की आय एम व्हेरी सिरियस अबाउट दिस इशू आय विल सी टू इट दॅट आय टेक दिस फायट टू द लॉजिकल कन्क्लुजन आय विल सी टू इट दॅट जस्टिस इज डन टू गोवा. वाय दीस अननेसेसरी रुमर्स आर बींग सेट. अजूनपर्यंत Why these unnecessary म्हाका rumors महेश- are being- महेश- महेश- अजूनपर्यंत- महेश- महेश एक सांग म्हाका हो प्रश्न सिरियस आसा अशें हांवूय मानता. हांवूच न्ही कितलींशीं वर्तमानपत्रां पत्रकार गोंयचे पळय ह्या संदर्भांतले अभ्यासक आसात पर्यावरणवादी तेय मानतात की ज्या पत्तीचे केंद्र सरकाराचे पळय जे धुसमुसळें धोरण आसा ते कशे तरी करून हो कर्नाटकाक न्हंय दिवन उडोवंक शकतात जर प्रेशर सगळे राजकीय पक्षांचे आणि गोंयच्या एकत्रीत सत्ताधारी पक्षाचे नासत जाल्यार. बरोबर. पूण एक सांग म्हाका एजिटेशन खंय आसा तुम्ही Of अशे तरेचो course, Agitation, they are Of course, fueled agitation- opposition, political opposition. ऑफकोर्स एज्युकेशन चालू आसा आणि ज्या पद्दतीन एज्युटेशन वचपाक जाय त्या पद्दतीन एज्युटेशन वता पण प्रॉब्लेम जाला विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स जे आसा Vindictive politics? त्या विंडिक्टिव्ह What is the पॉलिटिक्साक vindictive लागून politics? लोक जे आसा आतां उलोवं न्ही. लोक जे आसा ते फाटी ओडपा लागल्यात जेन्ना तुम्ही जेन्ना 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 आमी ती सभा घेतली पळयात तेन्ना खुबशे दडपण आयले लोकांचेर बसीस खंयच्यान आयल्यो हाजी इन्क्वायरी सुरू जाली त्या वेळार. सो अशा पद्धतीचे दडपण जे आसा आणि टार्गेट करप म्हणजे तू जर ना, पण महेश एक सांग म्हाका. महेश, खंयचेय सरकार हे पळय आयक तुका तुजोच प्रश्न मातसो हांव तुका उपप्रश्न विचारता खंयचेय सरकार जें पळय आसता एज्युटेशन जावपाक दिना काँग्रेसीन हाजे पयलीं एज्युटेशनाक दडपून उडोवपाचो प्रयत्न केला पूण तुमकां येदो व्हडलो मुद्दो आसा न्ही रे लोकांक जर हो खरोच प्रश्न लागता लोकांक जर ताजे बद्दल तळमळ आसा आनी तुमी जर येदे व्हडले खडेगांठ फुडारी आसात लोकांक भायर काडप कित्याक ना? कर्नाटकाचो निषेध करा हे फक्त लोक गोंय सगळे भायर सरकार सरतले महादेव कर्नाटका डीपीआर कोणाच्या फावरान अप्रूव्ह जाला कर्नाटकाचो आम्ही निषेध करता ते गव्हर्नमेंट कोण आसा कर्नाटकान सरकार कोणाचे आसा सो कर्नाटकान सरकार दिस इज अ डिफरन्स बिटवीन कर्नाटका आणि गोवा तुमकां सांगता यदीश बाब ताका हांव एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल प्रश्न विचारला political opposition करपाक दी दिस इज अ You are going in the hands of political opposition. कर्नाटकान कशें आसा ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर टुगेदर लेट हिम शाउट आय विल कंटिन्यू सो I am only trying to follow your suit. सो I am trying to follow his suit. एडवोकेट कोर्टान थंय उलोवन सामके ताची तयारी जाल्ली आसा सो आमी ग्राउंड लेवलाचेर जगता अरे, ground level. आय हॅव नेवर सीन हिम ऑन द फील्ड अरे आम्ही पॉलिटिकल पार्टी सेम महादेव फ्रंट
गोव्याच्या लोकांक मिटिंग येलो सांगे कितले लोक एकटे डिवाइड कोण करतात तर आणि दे आर प्लेइंग इन द हँड्स ऑफ पॉलिटिकल ताका हो मुद्दो हय आणि तुमकां आयकूंक आयला हे फक्त political opposition आणि काय नाही. इन कर्नाटका ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर टुगेदर वेदर इट इज फायट नाही पण हांव अशें म्हणटा महेश बाब सरकार विरोध करतलेंच सरकार त्रास दितलेंच सरकार केसी घालतलेंच सरकार इन्व्हेस्टिगेशन करून विरोधक काबार करप सध्या पूण तुमचो तरी लोक 70 लोक कित्याक भायर येना सगळे भायर सरतले राईट टाइम वेन वी आर गिविंग They are having जेन्ना faith आमी 16 तारखेचो in कॉल the दिलो government पीपल effort. केम आउट Okay. इन लार्ज नंबर्स राईट फ्रॉम पेडणे टील काणकोण सगळे लोक जे आसा त्या 16 तारखेच्या हाका पावले सो लोकां मदीं धगधग जी आसा टी इज ऑलरेडी देर फक्त तांकां आमी एक सांगपाची गरज आसा आनी त्या उतराक ते सगळे भायर सरतले आनी यू वील कम टू नो दीस इन रिसेंट दोन तुमकां ह्या येता ते 10-12 दिसां भितर मेळटले. यतीश बाब म्हजो एक प्रश्न तुका असो हो तुवें मान्य केला हो एक लोकांच्या काळजाक लागपी लोकांच्या अस्तित्वा कडेन संबंदीत आशिल्लो प्रश्न आणि अशें हांव कितें म्हणटा सरकारान कितें करूं एज ए संघटना हे सरकाराचेर टिका करता पळय आनी कोण शिकयता कोण तरी पोपट कसो वापरता आणि ते मागीर पॉलिटिकल ऑपोजिशनाचे ना पूण हांव शिको हांव तशें म्हणना तो एक गोंयचे अस्तित्वाचो प्रश्न ते हांव तू आता काँग्रेसीन आपयलो ऑर्राक पयलीं हांगा सांग आपूण काँग्रेसीचो लिडर म्हणून तू हांगा सेव महादेवी साहेब महादेवी करून उलयता पळय ऑर्राक सांग आपूण काँग्रेसीचो मनीस म्हणून आयलो हे सगळे हे पळय तुमकां सांगता सगळे सांगता आणि सगळे सांगता आसूं पूण आज तू काँग्रेसीचो सांग बरें सगळे एकानी एक जे एकानी एक पॉलिटिकल तुका पर्सनली एक सांग म्हाका तुका पर्सनली एज ए जागृत गोंयकार म्हणून म्हाका तुजे कडल्यान एक काळजार हात धरून जाप जाय जें कितें चल्लां तें तुका बरें दिसता एक सांगता एजिटेशन पळय चल्लां तातूंत भितर सगळ्या पक्षांचो लोकांनी मिटिंगो घेवप पळय न्ही लोकांनी मिटिंगो बी घेवप तातूंत वायट कांय ना हय कित्याक लोक आपले कन्सर्न दाखयता तातूंत वायट कांय ना आनी म्हाका दिसता की सगळे गोंयचे लोक सगळे राजकीय पक्ष हांणी एकठ्यान येवन ही लढाई कर्नाटकाच्या विरुद्धान झगडपाक जाय आय एम ऑफ द फर्म ओपिनियन आनी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो हॅज स्पोकन अबाउट इट एवरीबडी स्पीक्स अबाउट इट आता कितें जाला जेन्ना फर्स्ट ऑल पार्टी सुद्दां मिटींग आय एम जस्ट टॉकिंग एकेडमिकली नाव ऑल पार्टी सुद्दां मिटींग जाली न्ही त्या ऑल पार्टी मिटिंगेक सगळ्या पक्षांनी वचपाचें तुमकां जाय ते मांडा तुमकां जर पटना न्ही सरकारान तुमकां आनी कितें केल्लें जाय तुमकां जर दिसता सरकारान आनी कितें एडिशनल केल्लें जाय थोड्यो गोष्टी सारक्यो करना तुमचो भुमिका जी आसा पक्षाची ती तुमी ऑल पार्टीन मांडपाक जाय आनी ऑल ऑफ अस have to come together to fight Karnataka. Correct. Is there one good reason why all party meeting च्या टायमार opposition parties did not come? हांव म्हणटा कितें फॉरगेट जालें तें जालें henceforth सुद्दां सी सरकाराच्या इंटरेस्ट जो आसा पळय गोवा स्टेटीचो इंटरेस्ट तो डिफेंड करता गव्हर्मेंट ऑफ गोवा न्ही बरोबर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इलेक्टेड न्ही सो जेन्ना आमी पिटिशन फायल करत सुप्रीम कोर्टान जेन्ना आमी पिटिशनां फायल करत सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन इट इज स्टेट ऑफ गोवा State of Goa has got an elected government. So when our chief minister, ते तुमचो chief minister नाही, he is our chief minister. Okay. So when our chief minister is doing this, I feel if something more needs to be done, if you have got some more idea or some more addition to it, you tell to the government. But okay, महेश एक सांग एक गजाल सामकी चुकता ती अशी की विरोधी पक्षांमदीं सुद्दां एकवट ना तुमच्या कितलेशा पार्टींतल्या वेगवेगळ्या पक्षाची वेगवेगळी तोंडां आसात एक सांगता काँग्रेसीय खंय आसा म्हूण कळना काँग्रेसी बरोबर लोक खंय आहात त्या मिटिंगेन खरे काँग्रेसचे कितले लोक आयिल्ले सोदचे पडटले एक दुसरी गजाल आसा सामकी म्हत्वाची हो जो पळय कितें रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमचे बरोबर ना तो खंय आसा तुमचे भितर तुमची शक्ती विखुरल्या तशें पळोवंक गेल्यार सगळे पार्टी एकी कडेन आसा ओके ऑल आर ऑन वन हें की म्हादय वाचोवपाक जाय आनी ताका लागून जे आमी सध्या प्रयत्न केल्यात सगळी कडेन मिटिंगो लागिल्ल्यो आसा पेपरार एवरी डे येता लोकां मदीं जो ह्या बद्दलचो तिळक जी आसा ती दिसून येता ओके आतां गोवा तो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो ना पण तो आपल्या पद्दतीन म्हादय लडपाचो प्रयत्न करता ही इज ऑल्सो वेलकम आमी सगळे तांच्यान आनी आमचे कडेन येवपाक जाय आनी तो येतलोय बी फुडाराक ओके
सो आमकां पूर्ण खात्री आसा की कितें जाता जेन्ना आंदोलन वेगवेगळ्या पद्दतीन वता तेन्ना एक असो पॉयंट येता दॅट एवरीबडी कम्स टुगेदर. हाज्या फाटले इतिहास जर म्हाका पळयलो सांग, ताणें म्हणटा तशें जर मुख्यमंत्र्याक जर कळकळ आसा जाल्यार तुमी सगळे मुख्यमंत्र्यांचो हात बळकट करपाक मुख्यमंत्र्याची कळकळ दिसना. मुख्यमंत्र्यान ज्या ज्या वेळार तो अजून पर्यंत आतां फर्स्ट टायम हाणें सांगलें यतीश बाबान की तो तांच्यांनी पिटिशन हे फायल केला म्हणून इन द सुप्रीम कोर्ट वीच आय फायल केला म्हणून. बट हे अजून पर्यंत मुख्यमंत्री तोंडान सांगिना आपल्या लक्षात आयलें अजून पर्यंत येना. आणि जेन्ना इफ यू गो टू चॅक ऑल दीस जाल्यार अजून पर्यंत तांच्यांनी फायल करूं ना. आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. म्हाका कार्यावळीचो यतीश बरें महेश ह्या संदर्भातलो यतीश तुम्ही आता रेव्होल्युशनरी गोवाचे उलयले न्ही. भाशा हांव बेटे म्हणटा आमची भाशा कितें आसा सगळे एकठांय येवया सारकें. ताची भाशा कितें की तोय आमच्या बरोबर येतलो आमच्या बरोबर केन्ना येतलो. बरें यतीश बाबराव या संदर्भात बरें ऐक महेश आमचो तुगेलो म्हाका निमाणो स्टेटमेंट जाय हेजेर. तुका हो लढो तूं मुखार कसो व्हरतलो? सगळ्या गोंयकारांक म्हादई विशय हो सगळ्यांक खडिल्लो आसा. एवरीबडी इज अवेअर ऑफ म्हादई आनी म्हादईचो महत्व कितें हें सगळ्यांक कळिल्लें आसा इन्क्लुडींग द भारतीय जनता पार्टी. थोडे कितें आतां न्हिदिल्ल्याचें सॉंग करता तांकां उठोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पण जागृत जातले आनी आमकां हो जो लढो जो आसा हो कन्क्लुजना पर्यंत म्हादई आमकां मेळ्ळा म्हणसर आमी हो लढो लडपाचे आसा. लोकां पर्यंत आमी वतले. लोकांक येता त्या काळान तुमकां लक्षांत येतलें की सगळे लोक जे आसा ते ह्या इशूचेर भायर सरतले आनी म्हादई वाटोवपाक जें कितें करपाक जाय तें हांव तुमच्या हाजे समक्ष सांगता की जें कितें करपाक जाय तें आमी करतले टू गेट म्हादई बॅक. यतीश भाऊ तुजें निमाणो स्टेटमेंट. हांव फक्त एक सांगूंक सोदतां की म्हादई विशयी सरकाराचे एफर्ट्स आर 100% सिन्सियर 100% ऑनेस्ट and we will see to it as Chief Minister has spoken, as our WRD Minister has said, that every effort will be undertaken, are being undertaken to ensure that Goa's interest is protected. And I go a step further and say that all the parties also and all the citizens of Goa have got faith in the government. This government is just recently elected and the citizens of Goa have faith. So I request political parties also and all the others that we should strengthen the hands of the Chief Minister and the government. तुमकां सुद्दां जर कितें म्हणचें आसा कितें तरी एडिशनल सांगचें आसा प्लीज टेल द गव्हर्नमेंट. मुख्यमंत्री इज देर, WRD मिनिस्टर इज देर, इन्फॉर्म द गव्हर्नमेंट वॉट हॅज टू बी डन अकॉर्डिंग टू यू. थँक्यू. पूण मेरिट्सांचेर उलया. मेरिट्सांचेर तुम्ही दोघी जाण आमच्या स्टुडियोन आयले. तुम्ही महत्वाचे मुद्दे मांडले, थोडी झगडी केली. झगडी स्वाभाविक आसात पूण म्हाका दिसता अशें की म्हादईचो प्रश्न ज्या पद्दतीन कारण ती आमी म्हणलां ती जिवनदायी न्ही. प्रत्येक गोंयकाराक तें लागता. फक्त 70 लोकांनी सबंद गोंयचेर परिणाम जातलो. पर्यावरण धरून तें एकूण पिवपाचें उदक आनी मनशाचें अस्तित्व, गोंयचें अस्तित्व. म्हाका दिसता सरकारची झगडी, विरोधी पक्षाची झगडी हाचे परस वयर वचून एक गोंयकार म्हणून एक ठाम आनी खर आवाज उठोवपाची ह्या प्रश्नाचेर गरज आसा. सत्ताधारी पक्षाकय लोकांचें म्हणणें आयकुचें पडटलें. येदें व्हडलें आंदोलन उबारचें पडटलें. म्हाका दिसता जर अशे तरेचें आंदोलन उबें जालें जाल्यार सरकाराक ती गजाल आयकुची पडटली. सरकाराक लोकांचे प्रश्न समजून घेवचे पडटले आनी केंद्राकय केंद्र जे पळय राजकारण करता, कर्नाटकाच्या इलेक्शना खातीर ही सगळी भानगड चल्ल्या अशे तरेचो जो पळय आरोप जाता त्या संदर्भात खरें कितें तें लोकां मुखार येतलें. ह्या चर्चेंतलोय निश्कर्श आमी काडनात, तुमी काडचो अशें तुमकां हांव आव्हान करता. आनी इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयता. पळयत रावात गोमंतक TV.